नमस्कार. आम्ही सध्या आसा ते वास्को सिटी भितर आणि सध्या ज्या जाग्यार आमी आसा तो म्हणजे वास्कोचो न्यू फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स आणि हो सध्या आयजूच म्हणजे 10 तारखेक 10th of January 2026 ह्या दिसा सध्या इनॉग्रेट जाल्लो आसा आणि हो फिश मार्केट आसा तो दाजीचोच न्हू तर खुबश्या आमदारांचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसलेलो आणि सध्या जी पेंडन्सी आसलेली ती ऑलमोस्ट 30 इयर्स आसलेली तो सध्या आज इनॉग्रेट जाल्लो आसा. आमी सध्या आमदाराक मेळटले जावं कावन्सिलरांक आनी बाकीच्या लोकांक म्हणजे नुस्तेकारांक मेळटले आनी सगळ्यांक मेळोन आमी जाणून घेतले की हांगासर तेंची पयलींची सिच्युएशन कशें आसलेलें आनी आतां कितें जालें. आम्ही चिंतताले आयज जातले फाल्यां जातले पूण खंय तरी आडखळे येताले आनी जाय नासलेले. तेन्ना आमकां एक देवान आमदार म्हणून धाडलो. ताचें नांवूय आसा कृष्णाच आनी कृष्णा कशें तरी चक्र घुंवडायलें आनी हे सगळे जे नुस्तेकार आमचे भयणी आहा तांकां एकत्र हाडून तांकां सांगलें बाबा एक तरी मार्केट जावपाक जाय, तेतून तुमी हातभार लागपाक जाय कित्याक वास्कोच्या लोकांक एकूय प्रकल्प जावना. सर हो आमच्या वास्कोचो फर्स्ट प्रकल्प जो आयज आमी उद्घाटन करता तर कुशळकाय भोगता. इतलीच वर्सां जाली, 2-3 डेकेड जाले आमच्या हितून कांयच उदरगत जायनासली पूण आतां खंय तरी उदरगती पावलां आमची सुरू जाल्या. बारीक बारीक कामां चालू आसा पूण दिसणारें काम आसा तें आमचें हे वास्कोचें फिश मार्केट आनी हे तुमच्या आदारान जालें, आमच्या आमदाराच्या आदारान जालें आनी मिनिस्टराच्या आदारान जालें. आयज खरेंच एक खूब आनंद जाता कित्याक आमी भुरगेपणानसून पळयतालो हो फिश मार्केट आनी सदांच आमी वाट पळयताली केन्ना हो फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स रेडी जातलो म्हणून. खंय तरी वास्कोच्या आमदारान बाब दाजीन फुडाकार घेवन आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर श्री विश्वजिताच्या सपोर्टाच्या, आमचो पालक मंत्री श्री मोविन गुदिनीच्या सपोर्टाक आनी आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान आयज हे रियलिटी जाल्लेलें आसा. आनी हेजो खरो श्रेय म्हणल्यार आमचो मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे तसो वास्कोचे आमदार बाब दाजी सालकराक वयता. कित्याक आयज जो प्रकल्प आमी हांगा पळयता जो कंप्लीट जावन आयज इनॉग्रेट आनी आयज पब्लिकाक आनी सगळे आमचे फिशरमॅन जे हांगा नुस्तेकार विकपी आसा तांकां म्हाका दिसता एक बरो वेवस्था जाल्लेली आसा आनी म्हाका दिसता हेजो मॅक्सिमम फायदो फक्त वास्कोकारांक न्हू कित्याक आमचे सगळे आमच्या मुरगांवचे आख्खे सड्या वयले बायणां जेटी बोगदा सगळे लोक बाजार करपाक आमच्या वास्कोत येता. तशेंच आमचे दाबोलीचे जावं आमचे न्यू वाड्या वयले लोक जावं सगळे वास्कोत येता. सो हो फिश मार्केट म्हणटा तो आमचो आख्खा मुरगांव तालुकाक हेजो बेनिफीट जातलो आनी आमचे आख्खे मुरगांव तालुक्यांचे सगळे 4 कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक हांगा मार्केटिंगाक लागून येता. फक्त फिश मार्केट व्हेजिटेबल व्हरपाक सगळे भशेनचे घेवपाक हांगा येता आनी एक बरो प्रकल्प जाल्लो आसा.
गोंयकारां कितें जाय आमी म्हणटा स्टेपल फूड आमकां जाय म्हणजे शीतकोडी आनी मासोडी नुस्तें आसले बगर गोंयकारांचें जायना. इतले दीस केन्ना आमचे हिंदू भाव पुजा करतना थोडे दीस येता तेन्ना वेज रावचें पडटा. ते रावता केन्ना ते म्हणजे तांकां ते बंद करून नुस्तें खावपाक मेळटलें काय आमी रावता. आनी गोंयकारां जेन्ना इतली नुस्त्याची आवड आहा आमचे वास्को शहरान खऱ्यांनी एक व्हडलें स्वप्न कशें आशिल्लें हें फीश मार्केट जातलें काय ना. दोनूच कारणां लागून हांव समजता हें फीश मार्केट आज खऱ्यांनी जालें आनी हेजो श्रेय तरी हांव कोणाक दिता जाल्यार आमच्या वास्कोकारांक आनी तुमी एक बरो आमदार निवडून हाडलेलो आनी ते आमदारान सगळो तोकस घेवन आपल्याचेर कितली क्रिटिसिजम येता तें तरी सोंसून एक फोकस दवरलो मार्केट येवपा जाय आनी तो कोणें केलो जाल्यार बाब दाजी सालकरान दिलो. हांव ताका मनूनीत आनी व्हडली शाबासकी दिता. जायते फाटी आमची भासाभास जाताली. तो सदांच दाबोले कंपेर करता आनी हिंगा उलयतानाय तेणें सांगलें दाबोले खूब जाला. हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां दाबोले आय हॅव गॉट अ हेड स्टार्ट म्हणजे हांवें सुरवातेसून डे 1 इलेक्ट जाल्यार तेन्नासून हांवें काम सुरू केल्लें आनी हांव सदां ताका म्हणटा तूं कितली स्पीड दवरल्यार सुद्दां घडीत सेकंड टर्मात तूं म्हाका सायड मारतलो. हे टर्मा आतां आमचे तो म्हणटालो 1.5 वरस उरलो ना 1 वरस उरला आनी लास्ट 6 म्हयने आमकां काम करपाक मेळना म्हणजे एक अर्थान 8 म्हयने उरला आनी तो तरी म्हाजी स्पीड दवरपाक शकना. पूण जे प्रकल्प तेणें हातीन घेतला आनी हे हातीन घेयले म्हूण जायना ताका सपोर्ट मेळपा जाय. ताका खरे अर्थान फूल बॅकींग मेळपा जाय आनी ताका फूल बॅकींग एक डायनॅमीक आमचे गोंयचे मिनिस्टर श्रेय हांव ताकाय दिता. हें जालें म्हूण येदो व्हडलो वास्कोकारांक शिकवपाक आमचे बाब विश्वजीत राणे. तो कितें काम हातीन घेता तें करून दाखयता आनी फास्ट करून दाखयता. आयज दाजी सरकारान आयज जे कितें प्रकल्प सांगले जी सुडाच्या माध्यमान व्हरूंक जाय हे सरकारान ते फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केला. आयज आमी सगळे लोक जे आसा प्रत्येकाक दिसता की कित्याकूच पणजी शहरूच कित्याक आमी डेव्हलप करपाक जाय. पणजी शहराचे फुडें वचून आमी आयज वास्कोचो परिसर जो आसा आयज स्वातंत्र्य पार्क आसूं आनी हो रस्तो आसूं काय ब्युटिफिकेशन वास्कोचें आसूं काय ओपन स्पेस डेव्हलपमेंटाचे आमी विशय जेन्ना उलयता प्रत्येक वास्कोकाराक दिसता की आपलो वेगळे तरेन आपलो परिसर सुदारपाक जाय. वेगळे तरेन आपले आमी रावता ते राणीमान एक वेगळे तरेन ती दिशा त्या दिशेन आमी वचपाक जाय. आमकां बऱ्यापैकी वॉकवेज जाय. आयज कांय दिसांनी संक्रांती मातशें चालू जावन ती तेजे उपरांत आमी आयज कमर्शियल कॉम्प्लेक्साचे 20 कोटी खर्च करून सरकारान ऑलरेडी अप्रुवल केल्ले आसा. तेजे आमी फावंडेशन स्टोन आमी घालता. आमी तिगूय आसतले तेन्ना चेअरपर्सन बी आसतले कावन्सिलर बी आसतले तुमी बी आसतले. पूण थंय तुमकां एक व्हिडिओग्राफीक आमी प्रेझेंटेशन आमी दितले ज्या माध्यमांतल्यान तुमकां कळटलें की आयज एक बरो व्हडलो दीस आसा वास्कोचें उदाहरण घेतल्यार जे दाजीन म्हाका विधानसभेन प्रश्न विचारलेले होच प्रश्न की आयज स्मार्ट सिटी पणजी जाता तेज्या फुड्यान तुमी कितें करतले आनी तुमी आयज वास्को शहर कशें डेव्हलप करतले. आयज 3 लोक लागते आमचे म्हाजे सिनियर कलीग आनी मंत्री मॉविन आहा. आयज दाजी आनी संकल्प प्रत्येकाक दिसता की हे जेन्ना डेव्हलपमेंटाचेर जेन्ना आमी उलयता हे डेव्हलपमेंट वेगळे तरेन फुडें व्हरपाक जाय. आयज आमी जेन्ना आमी कितेंय कोण तरी चर्चा करता ते चर्चा फक्त विशय मांडपाचो नासता ते सोल्युशन बी दिवपाक जाय. तुमी फक्त चर्चेचो विशय केल्यार आनी तुमचे कडेन सोल्युशनूच ना हेजे कितें अर्थ जाता. लोकांक वेगळे तरेन पळोवपाक जाय वेगळे तरेन साधन दिवपाचो आमी प्रयत्न करपाक जाय. आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीचे नेतृत्व सकयल आयज मोदीजीचे नेतृत्व सकयल आनी आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर ML खट्टरजी यांच्या माध्यमांतल्यान 150 कोटी मास्टर प्लॅन आमचो अप्रूव अर्बन चॅलेंजांतल्यान वास्को ब्युटिफिकेशन एंड डेव्हलपमेंटाक 150 कोटी रुपया सँक्शन जाल्ले आसा. आनी आयज 50 कोटीचे ऑलरेडी प्रकल्प आमी केले. आयज आमी मास्टर प्लॅन पयलीं तयार केलो म्हणून त्या मास्टर प्लॅनाच्या आदाराचेर ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट हे नवे नवे प्रकल्प हे तिनी मतदारसंघात आमी पयशे मोडूंक शकतले. आनी म्हाका दिसता वास्कोचो डेव्हलपमेंट एक वेगळे दिशेन
व्हरपाचो प्रयत्न जे आमी केल्ले आसा. दाजीन जेन्ना आमकां सांगलें तेन्ना आमी मास्टर प्लॅन वास्कोचो मास्टर प्लॅन आमी केंद्र सरकार कडेन धाडून दिले आनी तो आमकां पास करून हाडलेलो आसा. एक तुमी लक्षांत घेवंक जाय, हे सरकार ज्या तरेन मोविनान सांगलेलें आसा, आमी 4 जाण आहा सरकारान. संकल्प आसा, मोविन आसा, दाजी आसा आनी हांव आसा. आमकां कितें जाय, तुमकां की तुमच्या जिवनान कितें तरी बरें जावचें. आयज आमचे निश्चयकार भाव भयण हांगा आसा. आयज चीफ गेस्ट म्हटल्यार तेच चीफ गेस्ट, कारण आयज जो वास्तू जाल्लो आसा हे तेंचे खातीर. आयज मोविनान उल्लेख जेन्ना केले, आमी ऑलरेडी जी सुडाक सांगलेलें आसा की प्रकल्प जेन्ना हातीन घेता 3 वर्साचो इन हावस आमी वेगळे तरेन आमी म्युन्सिपालिटीक तेंको दिवपाक जाय की आउटसोर्सिंग करून ताका मेंटेनन्स करपाक दियात. तो फंड तुमी एंगेज करपाक जाय. प्रकल्पा बरोबर तो विशय बी फुडें व्हरपाचो आमी तयार केल्ले आसा. आयज तुमी एक लक्षांत घ्या की तुमचे जिवनान केन्ना तुमी विचार केला की 150 काय 200 कोटी फक्त एका शहरान आमी डेव्हलप करपाक जाय, तर म्हाका दिसता की फक्त ते भारतीय जनता पार्टी करूं शकता आनी हे सरकारान वेगळ्या तरेन दिशा दिवपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. आयज तुमगे वास्को न्यू फिश मार्केट जाला आनी तुमच्या आमदारा लागून दाजी साळकरा लागून हेजेर तुमकां कितें सांगपाचें आसा? आमी सांगूंक सोदता, आमी हे मार्केट करपाक जायती वावुरलीं, खूब वावुरलीं. पयलीं आमी 2 मार्केटान आहलीं. तो एक मार्केट आनी वयर मार्केटान बसतालीं आमी पयलीं. मागीर आमकां मिस्कितान एकठांय केलीं आनी ह्या मार्केटान हाडलीं. ह्या मार्केटान हाडली आनी आमी हो मार्केट आमी बायलांनी बांदलो पयलीं. पोतरी लोकोण सगळे आमी गायले, बायलांनी काम केलें. आमकां कोणें हेल्प करूंक ना, आमी केलां बायलांनी सगळें. आनी उपरांत मागीर आमची सपनां आहली हो मार्केट बांदपाक. जायतो तेंप जालो, आमची जायती स्टोरी आहा ह्या मार्केटाची, जायतो तेंप जालो, पूण आमचें मार्केट जावंक ना. आतां आमकां दादी सरान हें मार्केट करून दिलें म्हणून ताका चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची जायतीं जाणां, आमची जाणटी जायती ह्या लुगारार मरोन गेले. आनी आमचे 4 लिडर आहले, एक कारिदाद, एक ग्लेबरीन, एक मेरी, एक पुद्देंस आनी एक आमची जब्या लोडकार. ती आमकां फुडें वतालीं, ती फुडें वयतालीं, तेंच्या फाटल्यान आमी वयतालीं. तेंचो आमकां खूब आदार आहलो. आनी आमी बायलो इतली स्ट्रॉंग आहलीं हें करपाक आनी आजूनय स्ट्रॉंग आहात. आनी दादी बाब तुका सांगता, भायर पळय नुस्तें हिंगता न्हू तें मातशें बंद कर. इतले क्रोड मोडून हें मार्केट बांदून कित्याक उपकोतलें? भायर तर गिरायक जालें, सगलो मार्केटान येवपाक जाय न्हू लोक. ताका लागून तुका कडेन मागता हें आहा तें तूं बंद कर. तुवें सगळें बरें केलें, आमची सपनां आहलीं ती सपनां तुवें केलीं म्हूण तुका देव बरें करूं म्हणटा. जालें ती उलय कितें सांगता? तुजें नांव? म्हजें नांव सबेस्टियना. हांव इतलेंच मागता की आमकां दाजी बाबान न्हू हो बाजार बरेंतलो बरो करून दिलो. आनी आमी ते कडेन सदांच मागतालीं, दाजी बाब तूं आमकां फोटोय नाका. दाजी बाब आमकां म्हणटालो की आपूण फोटोवपा ना तुमकां, आपूण सायबीण मांयक मानता आनी सायबीण मांयक फुडें घालतलो आनी आपूण हे बाजराक हात घालतलो म्हूण तेणें आमकां दिलोलें उतर. आनी आयज तेणें आपली तें उतर पुरी केलें. आनी आयज आमकां तेणें तें पुरें करून आयज आमकां तेणें बाजारान ऑर्रान भितर हाडली इनॉग्रेशन करून. थँक्यू म्हणटा दाजी बाबाक आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा. थँक्यू म्हणटा दाजी बाबाक आनी गॉड ब्लेस यू म्हणटा. ताका देवान आशिर्वादान जायतो बरो आनी ताका देण्यांनी बरो. कित्याक आमकां हो बाजार तेणें फावो केलो. वतांतली आमकां सावडेक हाडली तेणें बऱ्यांतलो बरो बाजार करून. थँक्यू. तुमी कितले वर्सां जालीं हांगा नुस्तें विकताले? आमकां वर्सां जालीं आतां 45 जालीं. 40 वर्सां मायज जालीं आमकां. आमी ह्या मार्केटान येयल्यार ल्हान आसतना विकतालीं नुस्तें. जायते वर्सां 45 वर्सां जालीं म्हाका हिंगा. ल्हान आहलोलीं व्हडलीं गेलीं ह्या मार्केटान बसून. आनी धाकट्या- पयलीं तुमकां जेन्ना तुमी पयलीं नुस्तें विकतालीं तेन्ना कशें त्रास जायना? आतां सद्या कशें आसा? आतां बरें बरो बाजार मेवलो न्हू. बरें जालां न्हू. आतां भायर बसोंक जायना गिरायकान. सगळे गिरायकान हिंगा येवपाचें न्हू आनी आमकां गिरायक घालपाचें. सगळे पब्लीक आमचो वास्कोचो लोक सगळो पब्लिकान येवन आमकां त्रास कितें जातालो त्या वेळार आमकां खूब त्रास जाताले. भायर लोक नुस्त्याक बसतालो घेवन, गिरायक जायना आहलें. आनी दादी बाबान हें बंद करून मातशें तांकां कितें 4 आणे जाले, मातशें केलें तेंच्यांनी गिरायक. आनी आमचो बाबा सर आमचो लोक जायतो गरीब आहा, तुका खबर आहा.
हे वास्को लोक जायतो गरीब आहा तांकां मातसो आदार कर तूं तुजो आदारान आसतली न्हू ती देव बरें करूं म्हणटा मॅडम आमी आयज कळयलें की वास्कोन जे लॉंग पेंडींग जे 30 वर्सां सावन लॉंग पेंडींग जे फीश मार्केट आसलें फीश मार्केट कॉम्प्लेक्स तें आयज सद्या पुराय जाल्लें आसा आनी तुमी हांगाची सिटी कावन्सिलर आसात हाजेर तुमची कितें मत आसा सिटी कावन्सिलर म्हणून खूब उमेद जाता कित्याक आज आमी एक प्रकल्प पूर्णत्वाक व्हरता आसतनाच दुसरो प्रकल्पाची सुरवात आज आमच्या ऑनरेबल UD मिनिस्टरांनी केल्ली आसा स्वतंत्र पथाचें ब्युटिफिकेशन तांणी आज ताची सुरवात रोखडीच जातली आनी ते अनावन्स करतना तांणी तुवें म्हणलें तशें खूब वर्सां ब्लॉक उरिल्लो हो जो प्रोजेक्ट आसा फीश मार्केटाचो तो एकदांचो पूर्णत्वाक पावला आनी हो पूर्णत्वाक पावतना तुमी हांगा आशिल्ल्या लोकांच्या तोंडार पळयतले लोक खरेच खूश आसा बिकॉज गोंयकारांक नुस्त्या शिवाय जायना आनी हांगा जेन्ना तूं शॉपिंगाक येताले म्हणजे तुमी पयलींचे जर मार्केटाचे परिस्थिती पळयल्ली जाल्यार नुस्तेंच नाका असो परिस्थिती जाता की आतां एंटायर सरावंडींग क्लीन एक हायजिनीक एनवायरनमेंट आसा आनी हाच्या खातीर खूब मेहनत जाली म्हणजे सोंपें जावना आमकां बेश्टे 4 आमदारांचे प्रयत्न ह्या मार्केटाक पयलीं जाले आनी ताच्या मागीर खंय तरी आज दाजी जे वास्कोचे आमदार आसा तांकां यश मेळ्ळें आनी ह्या यशाक भरपूर आमी मेहनत घेतली सगळ्या नुस्तेकारांनी तांणी सपोर्ट दिलो आमच्या खुबश्या लोकांनी फ्रेंड्सांनी सपोर्ट दिलो आनी म्हणून खंय तरी आज हो मार्केट जाला आनी आमकां आशा आसा की हाच्या फुडेंय बी म्हणजे आज जिसुडाच्या वतीन हांव खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमचे जे UD मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे हांचे कित्याक जिसुडा अंडर सिटीनूच भरपूर कामां चालू आसा स्वतंत्र पथाचें जें ब्युटिफिकेशन आसा तेंच 10 कोटीचें आसा ताच्या मागीर आमचें जें गार्डन आसा स्वतंत्र पथाच्या एक चिल्ड्रन्स पार्क खूब पयलींचें दॅट इज बींग डन अंडर जिसुडा अगेन ताच्या खातीर आमी 5 कोटी आमकां सँक्शन जाल्या आनी ताचे सायडीतलें जें गार्डन आसा तें ऑलरेडी आमी आमचे जे सुवर्णबाई बांदेकर आसा RNSB ग्रूप ते करता ते पर्सनल हातून करता पूण ओवरऑल वास्को खातीर बरे दीस येवपाचे म्हाका दिसता स्टार्ट जाला आजूच तुमी आयकलें मास्टर प्लॅना खातीरूय बी तांणी आज 150 CR वास्को खातीर अनावन्स केल्या सो हे सगळ्यो गोश्टींनी वास्कोचो कायापालट जातलो तुम्ही म्हणलें की 4 आमदारांचे टेन्युअर येवन गेले आनीक तुमी हितून दिसता की तुमी सध्या लकी आसा म्हणून की हो प्रोजेक्ट लकी आसा करपाक मेळ्ळा प्रत्येक गोश्टीचो एक टायम आसता ताजीन आपल्या भाशणानूय म्हणलें तशें प्रत्येक गोश्टीचो एक टायम आसता प्रत्येक जाण आपल्या वतीन त्रास काडटा पूण खंय तरी एक टायम असो येता की सगळें जमता आनी तो प्रोजेक्ट जाता म्हाका दिसता आमी लकी आसा आनी आमी तशी मेहनतूय घेतल्या सगळे जे पॉयंट्स जाय आशिल्ले ते मेळून आमकां खंय तरी एक फेवरेबल सिच्युएशन जालें आनी आज आमच्या मेहनतीक फळ मेळ्ळें एक तर तुमी सिटी कावन्सिलर आसात आनी दुसरी म्हणजे तुमी आमदाराची घरकान्न आसात सो तुमकां खबर आसतलें की ग्रावंड रियलिटी कशी आसलेली हितून तुमकां हर्डल्स कितें पडले जेन्ना तुमी सुरवात केल्ली तेन्ना फीश मार्केटाची आमदाराची घरकान्न आनी कावन्सिलर हे दोनूय आसतना तशें सांगता तुका एक बरें पडटा की सादारण जो स्ट्रगल जो जाता ताच्या बरोबर साथ दिवपाक मेळटा कावन्सिलान जें काम आसता तें म्हज्या वटेंतल्यान म्हाका करपाक मेळटा आनी खंय तरी एक आदार म्हाका दिसता म्हाका ताजो आनी ताजो म्हाका अशें जाता आनी हांवें पळयलां आनी वास्को खातीर आमी तो वास्कोन ल्हानाचो व्हड जाला आनी वास्कोचे लोक प्रत्येक फावटी पणजे किंवा मडगांव अशा जाग्यार जेन्ना एन्जॉय करपाक वता तेन्ना दिसता आमच्या वास्कोन कित्याक न्हय आमच्या वास्कोन कित्याक आसचें न्ही कितें तरी सो त्या तळमळीन तो काम करता तें हांवें ताका पळयलां आनी म्हाका दिसता ताजी जी तळमळ आसा ती खंय तरी रंग ताका म्हणजे रंग येवपाक म्हणजे आतां हे जे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट जातलो तातूंत खंय तरी वास्कोचो बदल आनी वास्कोचो पयसो वास्कोन उरचो ही जी ताजी तळमळ आसा ती म्हाका दिसता पुराय म्हणजे सार्थक जातली म्हाका दिसता लोक खंय तरी वास्को भितर कितें तरी कित्याक आतां आमी रोखडेच स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट ताणें म्हणलें तशें आनी हे सगळे प्रोजेक्ट न्ही चडशे आसा ते म्हज्या वॉर्डान आसा मॅक्सिमम आसा ते सिटीन जाल्ल्या कारणान बाय डिफॉल्ट म्हाका बरें पडटा की मॅक्सिमम जे प्रोजेक्ट्स आसा आज जे कांयच न्ही म्हणल्यार अबावट 80 to 90 लॅक्स
काम आमचे वास्कोन हांगा चालू आसा सिटीक. जे आतां जे नुस्तेकार आसात तांकां हांगा केन्ना म्हणल्यार शिफ्ट करतात तुमी? नुस्तेकार सादारण मंगळार पर्यंत शिफ्ट जावपाक पळयता. तांचो एक हें आसा की अमक्या दिसाक आमी विचारिल्लें पूण आज फंक्शनाच्या बोवाळान तांकांय आमी डिस्टर्ब करपाक नाका आशिल्लें. सो तांचो मुवींग प्रोसेस स्मूथ जावनी म्हणून आमी तांकां सांगलें, तांकां डिसिजन घेवपाक लायलें आनी मंगळार ते मॅक्स बुधवार पर्यंत ते शिफ्ट जातले. तर आज आमी वास्कोन पळयतात की तुमचे जे लॉंग पेंडींग जे फीश मार्केट आसलें जे ऑलमोस्ट तुमचो ड्रीम प्रोजेक्ट आसलो तो आज पुराय जाल्लो आसा. हाजेर तुमचे थोडे मत जाय आसा. हो आज प्रोजेक्ट जावन हो म्हजोच ड्रीम प्रोजेक्ट नाशिल्लो, हो सगळ्या वास्कोकारांचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आशिल्लो. गेलीं 30 वर्सां वास्कोकार नुस्तें जें घेताले एक घाण हातून घेताले म्हणजे बुरशें हातून घेताले, क्लिननेस सारकें नाशिल्लें, बुळबुळीत जातालें, अशें खूब जातालें. सगळ्या पयलीं खुबशे 30 वर्सां जाल्यार प्रत्येक आमदार आपलो प्रयत्न करतालो. पूण आज 30 वर्सां मागीर खंय तरी आज हो जेन्ना साकार जाता तेन्ना खूब बरें दिसता. हो साकार जाता आसतना म्हाकाय हो इतलो इजी नाशिल्लो, म्हाकाय खूब कश्ट पडले, म्हाकाय तांकां खूब कन्विन्स करचें पडलें, खूब तांचे कडेन विनवणी करची पडली. आनी जेन्ना तांकां म्हजेर विश्वास बसलो की हय ताजी हें करूंक शकता म्हणून, तेन्नाच ताणें तो मार्केट म्हज्या हातान दिलो. नाल्यार हाज्या पयलीं जितल्याय लोकांनी ट्राय केली खंय तरी तांकां अडखळी आयल्यो आनी तो जावना. आज जेन्ना तांणी म्हजेर विश्वास दाखयलो, म्हजें तितलेंच कर्तव्य आशिल्लें की हांवेंय तो तितलें नेटान करचो म्हणून. आनी तांकां उतर दिल्लें आमी की आमी जाता तितलो तो बेगीन करतले म्हणून. आनी ह्या 1.5 वर्सां भितरूच हो मार्केट प्रकल्प आमी हो उबारलो. आनी आज आमी पळयतात की सगळीं नुस्तेकार भाव भयणां आज इतली हॅपी आसा की एक बऱ्या एटमॉस्फियरान आज सगळ्यांक नुस्तें तांकां विकपाक मेळटलें. तशेंच पुराय वास्कोकारूय खूब हॅपी आसा कित्याक एक बऱ्या वातावरणान तांकांय नुस्तें घेवपाक मेळटलें. सो एक स्वप्न आमचें सगळ्यांचें आशिल्लें की एक बरो मार्केट आज जावचो म्हणून. तो पुराय जाता आसतना म्हाका खूब मनासून खूब खूश भोगता. आनी हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे आदरणीय मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जांणी आमकां प्रत्येक असल्या प्रोजेक्टान हातभार लायलो. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाणें आमकां केन्नाच खंयच्याच प्रोजेक्टाक ना म्हणुना. आनी आज आमी ताजें पळयतात की आज ताच्या खातीर विश्वजीत राणे खातीर आज आमच्या वास्को भितर अरावंड 70 ते 80 कोटीचे प्रोजेक्ट आज चालू आसा. म्हणजे 5 सदले बी ना, चालू आसा अशे प्रोजेक्ट्स. आमी सदांच म्हणटा की भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड सरकार आसा. आमी सरकार आमी जेन्ना चलयतात आमची पार्टी आमी डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड राजकारण करतात. आनी त्या खातीर आज हाजे बरोबरूच आज आमचो सगळ्यान आयकॉनीक असो स्वतंत्रपात जो आमकां सगळ्यांक वास्कोकारांक इमोशनल बॉन्डिंग आसा ताजेंय ब्युटिफिकेशन, नवे पेपर्स, नवे स्ट्रॉंग वॉटर्स डे, नवें इल्युमिनेशन, नवी झाडां, म्हणजे टोटल वास्कोचो कायापळत करपाचें जें स्वप्न आमी घेवन ह्या पॉलिटिक्सान देविल्लें, MLA जावपाक आमी प्रयत्न केले, ते एक साकार जाता आसतना म्हाका मनाकाळजांतल्यान खूब बरें दिसता. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे आज हांच्या तोंडार तुमी पळयला नुस्तेकारांच्या तोंडार जो हांसरो पळोवपाक गेले जाल्यार खूब मनाक सॅटिस्फाय दिसता. आज आमी हेंय पळयलें की जसो तुमी फीश मार्केटाचें इनॉग्रेशन केलें, फीश मार्केट कॉम्प्लेक्स म्हणा तुमचो, तशेंच आज हेंय अनावन्स जालें की वास्को सिटी आसा ती स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टाच्या अंडर ताका अमावंट सँक्शन जालो म्हणून. हाची तुमच्या हितून तुमचे न्ही आज आमकां हे 2 प्रोजेक्ट्साचोच इतलो आनंद आशिल्लो की आज विश्वजीत सरान येवन म्हाका दिसता म्हाका ह्या आनंदान आनी बरें आमकां बोनस कशें दिल्ले भशेन एक न्यू इयराचें गिफ्टूच म्हणटा तशें वास्कोकारांक आज दिल्लें आसा. म्हाका याद जाता हो प्रश्न हांवें एसेंब्लीन विश्वजीत सराक मांडिल्लो की आज तुमी स्मार्ट सिटी करता आसतना फक्त सिटीज ज्यो पणजे आसूं, मडगांव आसूं, म्हापसा आसूं हांकांच डेव्हलप तुमी करतात, पूण वास्को एक एंडाक पडटा. वास्कोचेर कोणूच तुमी नजर घालना आमच्या वास्कोकारांचो कितें दोश काय म्हणून. आनी तुमी केन्नाय हाज्या फुडें आमकां स्मार्ट सिटी खातीर आमकां कन्सिडर करचें हें हांव प्रत्येक एसेंब्लीक म्हणटालो की आमकां स्मार्ट सिटी करून दिवची, आमच्या लोकांक बरी फॅसिलिटी करून दिवची. आनी म्हाका तेन्ना पसून याद जाता सगळे म्हाका पिशान काडटाले की तुवें कितें मागणी केल्या काय म्हणून, जी केन्नाच पुराय जावंक शकना अशी तुवें मागणी करून सोदल्या म्हणून. पूण म्हाका विश्वास आशिल्लो म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर, म्हाका विश्वास आशिल्लो म्हज्या डबल इंजिनच्या सरकाराचेर. आमी सदांच म्हणटा डबल इंजीन म्हणून. सो हे डबल इंजीन कितें तें आज आमकां दिसून येता. आज अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या फंडाच्या अंडर एक अर्बन चॅलेंज हाज्या अंडर आज आमकां 150 कोटी आज वास्कोच्या उदरगती खातीर आज सेंटरान दिल्ली आसा. हांव आमचे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रजी मोदी हांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ML खट्टरजी
जे ह्या मिनिस्ट्रीचे ह्या मिनिस्टर आसा तांकांय देव बरें करूं म्हणटा आनी विश्वजीत राणेक देव बरें करूं सरांक देव बरें करूं म्हणटा की येदे मोटी एमावंट अंडर अर्बन चॅलेंज तांणी आमच्या वास्को खातीर दिल्ली. हातूंत भितर आमी मुरगांव आनी दाबोले दोनूय कॉन्स्टिट्युन्सी बऱ्यो डेव्हलप करून म्हाका दिसता ह्या 150 कोटी भितर वास्को भितर एक कायापलट जातलो अशे तरेन आमी हें निर्माण करतले आनी त्या खातीर हांव सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी आमच्या सरकाराचें देव बरें करूं म्हणटा जाणें आमकां वास्कोकारांक मुरगांवकारांक दाबोलेकारांक हें न्यू इयराचें गिफ्ट दिलें. तुम्ही पळयतात GNH.